जायते जाण म्हणटात फादर हांव मागता, हांव सगळें बरें करता, ते करता हे करता, तर म्हाका कित्याक असले कश्ट येतात. आतां बरं आमचे वाहन ब्लेसिंग हाडटा आमी थोडे फावटी, आनी हांव थोड्या पळोवचे थोडे मिरसांग आनी थोडे लिंबे आनी येतात काडून. आमी सांगचे कित्याक हे लिंबे ना पळय कोणें दिश्ट पडून वचो आमच्या गाडयेक. हे जावनच आमची चिंता ताका आमच्या घरांत कितेंय घडलें आज पळय कितें पळय आमी बांदता पूण पात्यानी त्या नाड्याचेर जेजूचेर ना मोगाच्या भावा आनी भयणी. क्रिस्ततेई म्हज्या मोगाचेनो, आमच्या आत्मीक पयणार जायते फावटी आमचे थंय परिक्षा घडटा आमच्या भावार्थाची. कित्याक जिवीत म्हळ्यार चलत्या जिवितांत जायते कश्ट अनवरां विघ्नां आनी पुरो आमकां येतात. तशेंच आमच्या आत्मीक पयणांदी कांय उणेपण भोगना. कित्याक जायते फावटी आमी मस्त कश्टांत देवा थंय आमच्या संबंदांत कोचोंक आनी हाका पुरक जन आमच्या संवसारीक जिणेंत ही आमकां जर तर समाधान आसा त्या समाधानान आमी जियेता तर तेच समाधानाच्या आत्मीक पयणाकी आमकां सांगात दिता. पण जायते फावटी आमी समाधानी मनीस जावंक चिंतता, संतोशान जियोंक आशेता, वो संतोश समाधान मेळचें चड उणें जाला. कित्याक हांव जर तर तुमकां सवाल करीन जाल्यार कोणी सगळ्या संतोशान समाधानान जियेतात गे म्हणून जाल्यार तुमचे तोंडा पळयतना कळटात तुमच्या थंय समाधान आसा गे संतोश आसा गे म्हणून. कित्याक ती तोंडाचें लक्षण पळयतना सदां आमकां पारखी येत. तशें म्हणटना तुमी चड आनी चड बेजारांत खंय आसा सांगना, पूण तो संतोश म्हणलो एक आमचे थंय आसो आमच्या मुखार म्हळ्यार परत जळा जाय. त्या दाळा मात आमकां कळटा हो मनीस संतोशान समाधानान आसा म्हूण. पण तशें म्हणटा आसतना आमच्या थंय कश्ट अनवरां येनात आनी आमकां खंयची परिक्षा जायना, आमच्या भावार्थी सांगूंक जायना. पूण हे सगळें घडटा आसतना म्हजो भावार्थ खंय आसा म्हणलें एक सवाल उदेता. कित्याक जायते जाण म्हणटात फादर हांव मागता, हांव सगळें बरें करता, ते करता हे करता, तर म्हाका कित्याक असले कश्ट येतात, कसली असली पिडा आयल्या, कशें म्हज्या घराक अशें जाता तशें जाता म्हणून. कित्याक ह्या पुरो सवाला जाप सगळ्या आमच्या बायबलांत एक बूक आमकां दिवंक शकता, तो जॉबाचो बूक. जॉबाच्या बुकांत आमकां जायते जॉब कितें पुरो ताच्या जिवितांत घडटा ते बरे तरेन पिंत्र आयला आनी आमकां एक मार्गदर्शन म्हूण तो बूक दिला. कित्याक त्या बुकाची सुरवात आमी पळयता, तो बुकांची सुरवात कशी जाता, देवूच सैताना कडेन सरता तो कैतान आयलोय म्हणून आनी तो म्हणटा हांव भोंवन भोंवन आयलो म्हणून. आनी अखेरीक देव सरता म्हज्या सेवकाक जॉबाक तें पळयलय गी. हय ताका पळयलो तो एक कसलो मनीस प्रामाणीक निर्दोशी देवा भियोंत चलता आनी वायटा पाड करता, संवसारांत ताचे सारको दुसरो कोणूच ना म्हणटा. म्हळ्यार जॉब नितीवंत, प्रामाणीक आनी चड सत्यवंत, ताचे कितेंय कपट म्हणा आनी सगळे संवसारांत ताचेलो बरो मनीस ना म्हणटा देव. पूण सैतान ताका फाटीं सवाल करता, वय सगळें ताका बरें दिलाय पूण ताका थोडे दाग दितो, ताका इल्ले कश्ट दितो, पळय तें जॉब कसो गुंता गे नांगे म्हणटा तेजें तावन. आनी देव ताका सांगता जायत पळया तूं परिक्षा कर, कितेंय तुवें करयत पूण ताच्या जिवाक मात अपाय हाडी नाका म्हणटा. आनी थंय सुरू जाता जॉबाचो दुसरें जिवीत. आनी कसलें पुरो घडटा आनी घडटा म्हळ्यार घडटात एका फाटल्यान एक घडिता जाता. एकलो दूत येता जॉबाशी आयलो आनी म्हणे बैलांक जाता बांदले, गाडवां तांचे बगले सरतेली तेन्ना सभे आनी तांचे दाड घाले आनी ते गोरून गेले. तांणी सेवकाक तालवारींनी जीवशे म्हटलें हांव एकलो मात इको बरो वाणसून उरोन आयलो. आनी इतलो एकलो म्हणटा आनी एकलो आयलो. ताणें म्हळें आकाशांत देवाचो उजो सकला पडलो, ताणें बकऱ्यांक तांच्या गवळ्यांक सगळ्या लासून उडयले. हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वाचून उरलो. आनी उलोवन आसा आनी एकलो आयलो आनी म्हळें काल्ले 3 दळ्यांनी आयले तांणी करी स्वाधीन करून व्हेली, तांच्या राखण्यात तांणी तालवारीन जीवशी मारले. आनी उलोवन आसतना आनी एकलो म्हळें तुजे पूत आनी तुजे धुवो आपल्या मालगड्या भावाच्या घरात जेवतली, दाकाचो रोपी येतली. तेन्ना अवचित आराण्यांतली एक वादळ आयलें आनी ते घराच्या 4 कोणशाचेर मारलें, घर त्या तरणाट्याचेर पडलें, ती मेली. पळया मोगाच्या भावा आनी भयणी, एका फाटल्यान एक जायते फुडें आमकां सवालान आनगीत
कित्या फादर अशें करता अळे एका फाटल्यान एक जाता फादर कितें जाला पूण जॉब कितें म्हणटा हे बरें घडटना तो कसो पळयता हे पुरो सन्निवेश तो म्हणटा उठलो आपलो दोगलो पिंजलो केस तासले धरणी सपटलो आनी ताणें म्हळें विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो विणगो हांव परतनी वेतलो सरेस्परान दिले सरेस्परान काडून व्हेले सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. पळया म्हाकाच्या बाबा आनी भयणी आमच्या जिवितांत असली एक उतरां आमच्या काळजांतून येत तितकी आमकां कश्ट येता आसतना आमकां कितें अनवर येता आसतना आमचे पयले चिंता कितें देवान धाडला म्हण आमी चिंता या कोणेंय म्हाका पाड केला कोणेंय म्हाका कितेंय केला आनी एकामेकांक सांगता अळे म्हाका तें जालें हें जालें सगळे म्हणटात अळे खालेंगी जाला ताणें अशें केलें ताणें अशें केलें वच थंय वच सांगा वच कोण एकलोय तुका सांगताय जेजू सरशीन वच ताबेनाकलाच्या जेजू मुखार तूं बस ताका तूं अर्गां दी तासो हात ह्या सन्निवेशान पळया म्हूण कोणें सांगला की तुमकां ना आमी पुरो सांगचें कळ्ळें थंय की तुका अशें केलां तुका तशें केलां आनी पुरा पातयता आमी पूण जॉब तसो म्हणना आनी जॉबाची इतल्यार संपना ताचे एक मित्र येतात कसले मित्र ते बरे बरे मित्र म्हण तो चिंता पूण तेय मित्र म्हणटा कितें तुवें कितें पाड केला देवाचे शिराप घाल आनी तुका बरकत आयना पळया येत इश्ट ताका एक बुजवण दिवच्या बदलाक ते आनीकी करकराय करतात ताच्या उपरांत ताची बायल येता आनी ती म्हणटा आणखी तुज्या देवाचें तुका पात येता की तूं ताणें इतलें बरें केल्या उपरांत आणखी ताका पात येता की ताचें शिराप घाल आनी तूं मोर पूण म्हाकाच्या बाबा आनी भयणी पूण जॉब खंयच्याच वाटेन पाता करिना आनी आयच्या वाचपांत तो एक मुखेल संदेश आमकां दिता तो एकच एक म्हणटा कितें म्हणटा तो आनी तो एकच म्हणटा म्हजो सोडवणदार जिवांत आसा म्हूण हांव जाणा म्हजो सोडवणदार जिवांत आसा म्हूण हांव जाणा त्या सोडवणदाराचेर ताचे पाती येणी आनी तो म्हणटा कितेंय जाल्यार हांव भियेना कित्याक तो सोडवणदार म्हजें तें आसा. पळया म्हाकाचे बाबा आनी भयणी आमचें आत्मीकपण खंय आसा आमच्या जिवितांत कितें आमकां बगता की आमचो जेजू आमचे संगी आसा म्हणून आनी हें जावन आसा आमच्या जिविताची एक यू टर्न म्हणचे आमी कित्याक जायते कश्ट आयल्यार आमी कोणायकी पळोवचें न्ही आमच्या जेजू पळोवचें आमी जेजू कित्या खातीर हे बरें घडयताय तूं म्हळ्यार ताका तो जाप दिता हांव तुजो मोग करता म्हणटा जेजू न्ही हांव तुका कश्ट दिता कित्याक तुजो बाबर्थ हांव पारखयता तुज्या बाबर्थान तूं सांगशी की म्हाका हांव तुजो सोडवणदार म्हणून ह्या दुसऱ्यांक तूं सोदून येता तुजो सोडवणदार म्हणून तशें केल्यार बरें जाता अशें केल्यार बरें जाता आमच्या जिवितांत आमी सगळे पितीसपणां आदारता पूण जेजूचें उतर आमी पाळता गी जेजू कितें सांगता ताचें उतर आमकां कितें सांगता आमच्या कश्टान वरांनी देवाचें उतर आमकां कशें बुजोवन दिता किर्तनां पळया एका किर्तना वयर एका किर्तना आमकां देवाचेर आमचो भरोसो आसा जाय कसो किर्तनकार म्हणटा देव म्हजो सर्वस्व ताचेर हांव बरोसता म्हणटा पूण हांव बरोसता गी कित्याक आमच्या चलत्या जिवितांत आतां बरें आमचें वाहन ब्लेसिंग हाडटा आमी थोडे फावटी आनी हांवें थोडे फावटी पळोवचें थोडे मिरसांग आनी थोडे लिंबे आनी येतात उमकाळून आमी विचारचें कित्याक हे लिंबे आनी ना पळय कोणें दिश्ट पडून वचो आमच्या गाडयेक हांवें लास्टचे आनी सांगचें कोणाची दिश्ट पडून वचो गी वय फादर तर जेजूची दिश्ट पडची कशी आता जेजूची दिश्टी पडोवची की तर मिरसांग आनी लिंबाचे कोणाची दिश्ट पडून घालता जाल्यार हांगा तुमी कितें हाडचे जेजूची दिश्ट पडात की तर दिश्टीची पडची नाका तशें न्ही फादर तशें न्ही अशें न्ही आमचो बाबर्थ हे जावन आसा आमची चिंता पळय ताका आमच्या घरांत कितेंय घडलें आज पळय कितें पळय आमी बांदता नाडे खंय ते नाडे खंय हे नाडे खंय खंयचे नाडे खाले नाडे म्हाका कळीत ना पूण पातयेनी त्या नाड्याचेर जेजूचेर ना मोगाच्या भावा आनी भयणी पळया तुमच्या पांयाक पळय आतां काळे नाडे कितें खंय तो आयला म्हाका गुत्तू ना थोडे म्हणटा थंय तो आयला थोडे हांगा थंय आयला थोडे स्टायल जावं पुरो थोडे हांव पळयना पूण तुमकां भोगप खाले आमचो जेजू हे पळय गरज ना मोगाच्या भावा आनी भयणी आमच्या जेजू गरज आसा काले तुजें उक्तें काळीज ताका जॉबाक पयलो सांगता तो निर्दोशी प्रामाणीक सत्यवंत म्हज्या जिवितांत हांव निर्दोशी जाता सत्यवंत जाता आनी प्रामाणीक जाता तर म्हाका दुसरें कोणेंय कितेंय करूं शकनात कित्याक हो जेजू आमकां बिलकुल सोडिना ताचेर आमकां पयस वचूंक पूण आमचें जिवीत बरें जायचें आमच्या जिवितांत पुरा तरांचे पितीसपण आसात आमचें प्रामाणपण ना एकामेकाचो मोग ना बोगसाणें ना तर आमच्या जिवितांत उदार कशें जावचें आमी ना
आमचो जेजू आशेता आमी हर एकली न्ही ताची मोगाळ भुरगीं जावंक म्हूण ताका ते ताचें उतर आमकां दीस आनी रात जागून येता कशें आमी सालाचें म्हूण सांगता ताचें सॅक्रमेंट आमकां जायती कृपा दिता पूण हे फूल आमी घेतल्यार मात्र आमी जेजूच्या मिसावान पात्र करता आनी जेजूच्या मिसां आमचें जिवितां मुखार वता ना जाल्यार ना त्या खातीर जायते फावटी आमकां दुबाव येवंक पुरो पूण आमच्या जेजू ते आमी दुबावचें नाका कित्याक जर तर जेजूचे तो दुबावताय तो तुजो बावर्थ खंय उरलो जॉबाक दुबाव मुस्तकर येता आसले पूण जॉब म्हणटा ना म्हज्या देवाचेर हांव पातयेता तो सोडून जर म्हजो जिवांत आसा आनी हे बघप जर तर म्हाका आनी तुका आसा हांवें खंयच्याकी भिवची गरज ना कितेंय म्हज्या घरा घडल्यार आमी जेजूक समर्पीत करया ते कोणाचेर आमी ब्लेम घालचें नाका ताणें म्हाका अशें केलें ना कोणाय तुजो जेजू तुजें सांगत आसा जाल्यार कोणाय तुका आपणूक शकना आनी आपडल्यार तो जेजू तुका राखता सांबाळटा पूण थोडे कश्ट येतात कश्ट नातले आमी खंयचीय जिवीत ना कोणाय की सांगा म्हाका जाल्यार कश्ट ना म्हाकाय कश्ट आसात म्हजे तकली फटाफट आसा म्हाका म्हज्याय जिवितान दिलें पूण म्हाका कांय भियेना कित्याक म्हजो जेजू म्हजे संगी आसा ना हांवें कित्याक भिये जाय कित्याक जायते संगत्यो घडल्यात म्हज्या जिवितान पूण म्हजो बाबार्थान आज हांव तुमच्या मुखार उबें रावन संतोशान आनी समाधानान तुमकां हे 4 उतरां सांगता तर म्हज्या जिविताच्या भितरले जे सांगचें हांवें न्ही हांगा वाचिल्लें आनी मतींत आसलें न्ही कित्याक म्हजो अनुभव म्हज्या जेजू म्हजो बाबार्थ आनी त्या जेजून म्हाका राखला आनी सांबाळला आनी कितें सांबाळटा कित्याक म्हाका ताणें कितेंच फुडें करूंक ना आनी म्हाका हे रेवलेशन म्हणटा काय उडापण जाल्लें कित्या खातीर देवान म्हाका इतलें बरें केलां आनी हांगास येता गोंयांत फाटल्या 7 वर्सां पयलीं आसतना एक स्त्री आयली आनी जायते तिचे प्रॉब्लेम सांगूंक लागली तिचे प्रॉब्लेम हांवें तिका एक सांगलें पळय तुका इतले बरो प्रॉब्लेम आसा न्ही पूण म्हाका देवान इतलें बरें केलां म्हाका कळीत ना कित्याक देव म्हजो इतलो मोग करता आनी सगळ्या वाटांनी म्हाका बेसांव दिता नाका जाल्यार बरोवन अमतसर दिता म्हणल्यार तिणें एक सांगलें म्हाका फादर तुमकां ही बेसांवां दिल्यात तुजे खातीर न्ही आल्या म्हज्या त्या खातीर हांव येता आल्या तुमी म्हाका मेळटात म्हाका उलयलो तुमच्या लागीं म्हाका इल्लें समाधान भोगलें त्या खातीर देवान तुमकां सगळीं बेसांवां दिल्यात फादर त्या खातीर कित्याक म्हण विचारनाकात तुमकां आमची सेवा करूंक देवान मागला त्या खातीर तुमी सदांच आसात आमकां मेळोवंक त्या दाळा म्हज्या मतीन लायट पडलो हे जेजू हांव इतले विसरली सवाला इतलीं वर्सां विसरतलो पूण म्हाका दिल्यान चड बेसांवां न्ही म्हजे खातीर बघा हेरांक खातीर त्या खातीर म्हजी सेवा सगळ्या लोकां खातीर तशें जाल्यार म्हाका कितेंच पुरासन बघना देवाची मिसां मुखार व्हरूंक कितलें म्हजें तें कश्ट आसल्यार म्हाका टायर्ड जाता जाल्यार हांव भियेना कित्याक जेजू म्हजे संगी आसा तो म्हाका देर दिता येस देर म्हाका आनी तुका सगळ्यांक दिवं दी आनी जेजूच्या बावर्थान वाडया आनी तोच जेजू आमच्या मिसां पयल्यान सदांच आमकां आदार दिवं दी आमेन.